आमी वावर करीचे म्हणून तो आश येता. ती सगळां एक जावं हें जावन आसलें निमाण्या जेवणार ताचें कतकतीत मागणें. तर ह्या मिसांत भाग घेवचें आमी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजाची जावन सर्व जाती खातीरच्या लोकां सांगता मोगान जियोंक अशें भेद आनी वेगळाचारांतलो एकवटीत संवसार बांदूंक बाळूक जाल्लो जेजू आमकां सुमेस्तांक आदार दिवं दी म्हणून आमी मागया. आयच्या मिसा वेळार सर बाळका जेजूच्या भक्तीका पासत आमी मागतले हांव हर एका ब्रेस्ताराक चुकनासतना हांगा येवंक जायनातल्या वेळार घराच रावन बाळका जेजूचें देवा संवादारन ताची मजत मागच्या सुमेस्तांक तसो बाळूक जेजू सांबाळून दी राखून व्हरून दी आनी तांच्या सर काळजाचे अत्रेक भागोवन दी म्हणून आयच्या मिसाळार प्रत्येक सावन मागया. ह्या मिसाचे इरादे अशे आसात. बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांकर गांदितात रोशन आनी विनिता मिनेझस तांच्या काजाराच्या 12व्या वार्षिकोत्सव दिसा रॉयल डिसोजा आयना कुटिना हाच्या पयल्या जल्मा दिसा रॉयल डिसोजा बाळका जेजून केल्ल्या स्वरूपकारांकर गांदिता. तशेंच जितन मॅक्विन कोरेया आनी जॅनेट विनुता हाच्या प्रत्येक इराद्या पासत ह्या त्या बरोबर आमची त्या सावन सोम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं मागणी विचारल्या सुमेस्त उगडास काण तांच्या पासती आमी चवळार आमी मागया. देखून उबी रावया. प्रवेश गीत आसोवे आयचे मिसाचें पवित्र बलिदान आतां आमी आरंभ करया. करतिल्यांत पान नंबर 3 गीत नंबर 6. मोगाचनो तुमकां सर्वांक देव बरी साखाळ हांव मागता. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार हांव मागता. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमचे सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाचनो बाळका जेजूचें वार्षिक परब संभ्रमक आमी हांगासर जमल्या. तशेंच बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर अर्गां दिवच्याक हांगासर आमी हजर आसा. आयच्या दिसा आमी हा कितलें बरें भाव भयणी भशेन जिवचें म्हणल्या विशयाचेर फेस्ताचो नियाळ आमी करतल्या. फाटल्या 9 दिसांनी आमी ह्या फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचें नोवेन कर्ण पवित्र आत्म्याच्या फळां विशीं नियाळ कर्ण फावो ती तयारी आमी केल्या. तर मोगाचनो आज हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमच्या सेज समारा आमच्या समाजांत आनी आमच्या फिरगेजेंत जियेत आसतना एकामेका भावपणाची जिणी जेवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां थोडो वेळ मावून आमी रावया. आमच्या पातकांचो उगडास आमी काडया. सर्व पातकांचे बॉक्सांनी मागया.
आमच्या सर पातकांचे दूख धरण आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उजवण्या उसारून सांगता मनाची तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो गोड अपराध ह्या पासो भगिवंतान समकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकोळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमचे सोडवण केल्या देखून आमी तुका आदीन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सा पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेपण स्वाधमन असल्या संगतीक नियमशास लागू जायना जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्या आनी आशा समेत
खुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या फर्माने आमी चलोवया. दौलताचे आशेन एकामेका हटदर तिडोवचें वा एकामेकाचो मोसोर करचो हें सगळें पयस करा. भावा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना सांपटत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यान हळवायेन तांकां बूज सांगची गरज. सांगातास तुका तसली ताळणी येनाशें तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज. एकामेकाचे वजे ववेया अशें क्रिस्तचो उपादेश तुमी पाळतेल्यात. निजायकी कांयच न्ही आसलो कोणी जर व्हडल्या जनावरीन चलता तर तो आपणाकच ठाकयता. हर एकलो आपापली साल व्हरून पळोवं. तशें केल्यार दुसऱ्यांचे सालीचे सर पळयनासतना आपल्याच पुण्याचे तो मोल बांदूंक शकतलो. कित्याक हर एकल्याक वावोवंक आपापले स्वंत वजें आसा. सामर्थ्येचें शिक्षण घेता तो आपणाक शिक्षण दितेल्याक सर आपल्या बऱ्या वस्तूंचो वांटो दिवं. तुमकांच तुमी फटयनाकात. देवा लागीं खेळोंक जायना. मनीस वमता तेंच तो लुंवतलो. जो कोण आपल्या कुडींत वमता तो कुडींतान कुसाड्याचें पीक लुंगतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो ससनाच्या जिविताचें पीक लुंवतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतेलां देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून सोमेस्त मनशांक भोव करून भवार्थी जावन आपल्या घराण्याचे जाल्ल्यान तांकां आमी बरें करया. देवाचें उतर हें. सगळी परसा वर्णून दी देवा हरसून दी. नाव ताचें गाजोवन दी ताका हरसून दी. तुझी दिष्टी आमचे सर्वांचे सर्व राष्ट्रां हरसून दी तुका वर्णून दी. सोडवून तुजी वळखून दी तुका वंदून दी. बेसांव तुझे देवून दी आमचे रावून दी. प्रितूम सगळी भियेन दी तुका वंदन
आनंदासो बाळका जेजू मान करसो देवान केल्ल्या सरुकारा अर्गा होगळा दिवसो आयसो आनंदासो बाळका जेजू मान करसो देवान केल्ल्या सरुकारा अर्गा होगळा दिवसो Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो जवळ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावच जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळश्या जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हडतो मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायलेलें तुमी करश्या जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी भायरसून वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यान अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचे उतर है बाळक जेजूते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो बाळका जेजूचे वार्षिक फेस्त संभ्रमंक आनी बाळका जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या त्या सर उपकारांक अर्गां पाठोवच्याक आमी हांगासर जमल्या आनी आयच्या दिसाचो विशय तुमकां सर्वांक कळीत आसा म्हूण हांव चिंता कित्याक दोळस प्रस्तावनांत हांवें सांगलां कितलें बरें भावा भयणी भाशेन जियोवचें तर ह्या विशयान थोडो नियाळ करन आमी कित्या खातीर आनी कशें भावा भयणी भाशेन जिवेत म्हणले विशीं थोडो आमी मोठ्यान नियाळ करया म्हज्या तरबेतीच्या एका हंतार एका डिरेक्टरान एका याजकान म्हाका एक सवाल केल्ले आसा तुका कार्मेलीत वोर्तींत कितें बरेंपण वा कितें बरें लागता ताका हांवें अशी जाप दिल्ली म्हाका आनीक उडास आसा हांवें म्हणलें थोड्या वर्सां हांव ह्या कार्मेलीत वोर्तींत हांव जियेतां आनी हांगासर म्हाका कुटुंबा जिविताचो अणभव जाला हांव एकसुरो परको म्हूण केन्नाच म्हाका भोगूंक ना जेन्ना हांव एकसुरो आसा म्हाका सांगात दिवंक म्हजे सांगाती आसात जेन्ना हांव गरजेंत आसा बेजारायंत आसा म्हाका सांगात दिवंक म्हजे इतर भाव आसात सांगाती आसात मार्गदर्शन दिवंक म्हजे वडील आसात हांगासर मोग मेळटा मायपाशी जिणे जिवंक प्रेरण मेळटा भाव बांदपणाचो संतोष म्हाका मेळटा म्हूण मग न्हू एक घडी बरो असलें एक जिवीत सगळ्या संवसारांत जियोवचे विशीं एक रितीन कल्पना करा कितलो संतोष भरीत आसतलो न्ही गे आमचो संवसार कोणें बेजार पावची
निराशा बगची थंयसर साध्यच ना. कित्याक म्हळ्यार जशें आमच्या कुटुंबांत म्हजेंच रगत वांटून घेतल्या म्हज्या भावा आनी भयणीचो मोग करून आमी जियेतांगी, तशेंच म्हज्या शेजारा आसच्या म्हज्या भावाचो, म्हज्या फिरगेजंत आसच्या म्हज्या भावाचो, म्हज्या समाजांत आसच्या म्हज्या भावाचो हांवें मोग केल्यार आमचें जिवीत कितलें सुखी आसचें ना गी, कितलें बरें आसचें ना गी, हें साध्य ना गी? खंडीत जावन साध्य आसा. आधुनीक संवसारांत जायती प्रगती जाल्या, संवसार बदलावान एक वळख जाला, मनीस वस्तूंनी ग्रेस्त जाला. पळया, आज मनशाक रावंक व्हड व्हड घरां आसात, मोलाची वाहनां पयन करूंक आसात, ताका जाय जाल्ले कडेन मनीस वचून ताचें जिवीत एन्जॉय करूंक शकता. पूण ह्या संवसारांत ह्या धर्नेर भाव बांदवपणाचें जिणें जिवंक इल्लो सुकला. मनीस आकाशार उबोवंक शकला आनी गुंड उदकांत उपेवंक शकला, पूण भाव बांदवपणाचें जिणें जिवंक, भाव आनी भयणी भशेन जिवंक आनीक शिकोवंक ना. थोड्या वर्सां पाटी म्हणी ओडणी आसलें आमच्या मालगड्यांचे जिणे सर्वांक तुमकां कळीत आसा. जर तर तांच्या शेजाऱ्या कोण म्हणे गरजेंत आसा तर सगळो वाडो थंयसर जमा जातलो ताका कुंव करच्या खातीर, वा कोणाक कोणी एक थंयसर एक पिडेस्त आसा तर एक असो धाकटे ताचे शशी हाडटली, या ताका धाकटे शशी व्हरूंक जायते जाण कुंव करता आसले. जर तर तांच्या घरांत कितें म्हणजे जेवण रांदता तर थंयसर सडीत आसा तर ते हेरां संगी वांटून घेता आसले. पूण आजकाल कितें घडटा? म्हज्या शेजाराक आसच्या, म्हज्या घरा बगलेस आसच्या म्हज्या शेजाऱ्याक, म्हज्या पेल्याक हांव वळखूंक हांव सुकलां. शेजाऱ्याक सोडया, म्हज्याच कुटुंबाचो एक सांदो गरजेंत आसतना ताका पावोवंक हांव सुकलां. परच्या परस एका फिरगेजेंत एका घरा कुमगार व्हरून गेल्लो. थंयसर दोगा प्रायेची मनशां आसली, जोडें तें, आनी अशें उलयता आसतना ती पिडेस्त अशें उलयता आसतना ती म्हणाली, म्हज्या घरकाराक परच्या पर काळजाघात जालो, म्हणजे लॉकडावन आसलें त्या वेळार मस्त समस्या जाल्लें, त्या वेळार काळजाघात जाल्लो, पूण ताका आस्पत्रे करूंक कोणूच नासलें. ती फ्लॅटांत जिवनची मनशां मगच्या न्हू, आनी थंयसर फ्लॅटांत कशें जिवन आसता तुमकां कळटा. घरा बागल्याक तुमच्या घरा बागल्यार आनी एक मनीस आसता. असल्या परिस्थितीन जर तर ताका कोणी कुंव करूंक येना तर आमच्या समाजाची परिस्थिती तुमी पळया मगच्या भावांनो आनी भयणीनो. आज मनशाक आपणाकच दिवंक वेळ ना तर हेरांक कशें तो वेळ दितलो? आपलें रगत वांटून घेतल्या बापयक आनी आवयक तो पावना, भावाक आनी भयणीक तो पावना, तर संवसारांत आसच्या त्या भावाक आनी भयणीक पेल्याक कशें तो पावतलो? देखून आज आमी नियाळचो विशय आमकां ह्या दिशेन मेट काडूंक एक प्रेरण जावन दी. नाजाल्यार आमी 9 दिसा ह्या हर्षांचे बरें ह्या वर्साय 9 दिसा नोवेना केलें, 9 दिसा दुसऱ्या दिसा विशयाचेर आमी नियाळ केलो, 3 दीस फेस्ताचेर आसलें ताचे वेळार नियाळ केलो म्हूण मात सांगूंक शकतल्या शिवाय आमी भाव बांदवपणान जियोवचें, भाव आनी भयणी भाशेन जियोवचें एक स्वप्नशंत उरतलें. उत्पत्ती पुस्तकांत आद्या एक वाक्य 27 थंयसर स्पश्ट रितीन सांगला, देवान मनशाक आपल्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो करून रचला. देवान म्हाकाय ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो करून रचला, तू काय ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो करून रचला, आनी ताकाय ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायचो करून रचला. ह्या संवसारांत जिवच्या हर एकल्याक देवान ताच्याच सारक्याचो आनी सुरपायन रचला. सर्वांक एकाच मापान घन मान गौरव आनी हक्कां दिल्यात. देखून आमी एकामेकाक भाव भयणी भाशेन जियोवचें आमकां एक ऑप्शन न्ही, आमकां एक चॉयस न्ही, आमकां एक विंसवण न्ही, आमचें कर्तव्य, आमची जबाबदारी जावन आसा. देखून आमी एकामेकाक आदार दिवंक आसा, एकामेकाक भाव बांदवपणान लेखून आसा, आनीकल्याक म्हजे भाव आनी भयणी म्हूण मानून घेवंक आसा. तर भाव बांदवपणाच्या जिणेक आमकां बुन्याद खंयसर मेळटा? आमकां बुन्याद आसा पवित्र त्रिंदाद, आनी ती जावन आसा पवित्र त्रिंदाद जावन आसा आमकां एक मॉडेल, आमकां भाव बांदवपणाचे जिणे जियोवंक, भावा आनी भयणी भाशेन जियोवंक. पळया, आजकाल सगळ्याक एक मॉडेल जायचें. एक घर बांदचें जाल्यार एक मॉडेल जायचें, एक प्रोजेक्ट करचें जाल्यार आमकां एक मॉडेल जायचें, एक असायनमेंट बरयचें जाल्यार आमकां एक मॉडेल जायचें. तशेंच भाव बांदवपणाचे जिणे जे जायसर आमकां एक मॉडेल जायचें, आनी तें जावन आसा पवित्र त्रिंदाद. तें पवित्र त्रिंदाद तें आमी पळयता, थंयसर मोग आसा, एकवड आसा, सोडदोड आसा, समजणी आसा.
तांचे मिसांव वेगळे पूण तांचो शेवट एकच. तशेंच त्या पवित्र त्रिंदादीची फळ जावन आसल्या हांवें आनी तुवें भाव आनी भयणी भाशेन जियेजय म्हणली आमच्या बापाची खुशी जावन आसा. तर आमी कशे भाव बांदवपणाची जिणी जियेत म्हणल्याक आयची वाचपां आमकां स्पश्ट रितीन जावप दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें सान पावलो म्हणटा एकामेकाचे वजें वावया, एकामेकाच्या गरजांत तुमी पावा. आनी थंयसर आमकां पवित्र आत्म्याची फळांय आमकां दिल्यात एक भाव बांदवपणाची पवित्र जिणी जियोवच्या खातीर. फाटल्या 9 दिसांनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या फळां विशयांत आमी सविस्तारीत नियाळ केला. देखून जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिणेंत आमी रुतां करता तेन्ना न्हय फकत एक शेगुणी जिणी जियोवंक आमकां साध्य जाता, बगर आमी भाव बांदवपणांत जियोवंक भाव आनी भयणी भाशेन जियोवंक आमकां साध्य जाता. पळया, जेन्ना आमचें तें मोग आसा आमी तो मोग हेरांत तें वांटून घेवंक शकता. आनी जेन्ना आमी हेरांचो मोग करता तेन्ना ताचें तें कितें तरी उणेंपण आसल्यार तें आमी लेखाक घेना. ताचे कडेन वा तिचे कडेन उणेंपण ना म्हण न्हय, पूण आमी तें लेखाक घेना. तें उणेंपण आसल्यारय आमी ताचो मोग करता. 2 व्यक्तींचो तुमी दाखलो घेया. एक तुमच्या इश्टांचो मोग करच्या विशयान तुमी पळया, एक तुमच्या दुस्मानाचो मोग करच्या विशयान पळया. इश्टा खातीर तो मोग कितलो आसा म्हळ्यार ताणें कितलो पाड केल्यार आमी ताचो मोग कसो सोडिना, तें आमकां बरेंच लागता. पूण दुस्मानान कितलें बरें केल्यार आमकां तें बरें म्हण दिसना, आमकां पाडच म्हूण दिसता. देखून म्हाका भावनान बेनो आमी एकामेकाचो मोग करूंक आसा. आमी आमचे ते आसलो तो संतोष एकामेका थंय वांटूंक आसा. जेन्ना आमचे ते संतोष आसा आमी तो हेरांक थंय वांटूंक शकता मात्र न्हय, हेरांक आमी संतुश्ट करूंक शकता. तशेंच जेन्ना आमी आमचे ते समाधान आसा तेन्ना आमी समाधानान जियेता आनी हेरांक समाधानान जियोवंक आमी सोडटा. जेन्ना आमी आमचे ते सोंसणे काय आसा, आमचे ते आमचे जिवीत आसा सगळें सोसून व्हरूंक आमी शकता. तशेंच आमचे ते विश्वासीपण आसल्यार आमी आमच्या कुटुंबांत विश्वासीपणाची जिणी जियेता, आमच्या सेसामार विश्वासपणाची जिणी जियेता, आमच्या पेल्या ते विश्वासपणाची जिणी जियेता आनी देवाकी विश्वासी जावन चलता. आनी जेन्ना आमचे ते स्वाद मन आसा तेन्ना आमच्या बोगणांचेर आमच्या आवंड्यांचेर आमी नियंत्रण हाडटा आनी आमच्या बोगणांद्वारे आमच्या आवंड्याद्वारे हेरांक कितेंच लुकसाण जायना जातले बरें आमी पळयता. तशेंच मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जर आमी ही पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिणेंत आमी रुतां करून जेल्या तर तेन्ना आमचे मदें काळो वा धवो, बरो वा पाड, दुबळो वा ग्रेस्त म्हणली तफावत आमचे थंय आसचें ना. आमच्या समाजान जियोवच्या हर एकल्याक आमी सांगूंक शकतले हांव तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण. तशेंच आयच्या शुभ वार्तेंत जेचो पोत्त्यान आमकां उलो दिता, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. आनी मोग जावन आसा आमची क्रिस्त जिणेची बुन्याद मोगाचें न्हू. पळया, मोग कसो म्हळ्यार म्हज्या समजणे प्रकार मोग कसो न्हय. मोग कसो म्हळ्यार जेजूच्या समजणे प्रकार मोग कसो. जेजूच्या समजणे प्रकार मोग करचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार म्हाका कळीत नातल्यांचो मोग कसो, म्हाका पसंद नातल्यांचो मोग कसो, म्हज्या दुस्मानांचो मोग कसो, हर एकल्याचो तो कोणूय तो जावं दी ताचो मोग करूनच वेसो. देखूनच वा माथेवाचो वांचेल अध्याय 5 वाक्य 46 थंयसर म्हणटा, जर तर तुमी तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र मोग करता तर तुमकां तांचो कितें प्रतिफळ मेळत. देखून साबारपणी आमी कितें करता म्हळ्यार आमी मोग करतना आमी तांच्या प्रतिक्रिया खातीर राखता. जर तर ताची वा तिची प्रतिक्रिया म्हज्या अपेक्षा प्रमाणे आनी म्हाका जाय जाल्ले प्रमाणे म्हाका मेळ्ळ्यार आमी ताचो मोग करचो आमी मुंदरिता. जर तर म्हज्या प्रकार म्हज्या अपेक्षे प्रकार म्हाका जाय जाल्ले भाशेन ताची प्रतिक्रिया म्हाका मेळना तर आमी ताचो मोग करचे सोन सोडटा आनी ताच्या उपरांत ताच्या जल्माक आमी ताचे लागीं वचना. तसली आमची परिस्थिती. एक घडी बरो देवा विशयान चिंता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमचो देव आमकां बरें करूनच आसा, पूण कितलें बरेंपण केल्यार आमी ताचे तावन पयसूच वेता ते मनशा सैंब. जर तर देवान आमकां बरें करचें रावयलें तर आज आमच्या जिणेंत इतलें बरेंपण जातें गे मोगाचें न्हू. देखून जशें त्या बऱ्या देवा तावन आमी बरेंपण जोडलां, त्या बऱ्या तावन आमी मोग जोडला, तशेंच आमी हेरां तावन कितेंच आशे नासतना हेरांचो भावा आनी भयणी परी मोग करूंक आसा. मोगाचें न्हू, आज ह्या पुणशेताक येवन भाव भयणी बरें जिवचें कितलें बरें म्हूण मात्र नियाळ केल्यार पावना. बगार
खरेपणी आमी भाव बांदवपणाची जिणी जिवंक आसा. कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3:12 वळींत तें सांग पावलो म्हणटा, देवान विंचून काडली आमी सर्वां देवाक मोगाची. देवान म्हाकाय विंचून काडला, तुकाय विंचून काडला. हांवूय देवाचो पूत यादू, तूंय देवाचो पूत यादू. आमी हर एकली देवाची पूत आनी धूव जावन आसा. जर तर आमी सर्वां एकाच बापाची पूत आनी धूव जाल्यार आमकां एकामेकाक भाव बांदपणान जिवंक कित्याक कश्ट जाता. आमी जर तर हो सगळो संवसार एक कुटाम कशें मांडून घेतल्यार आमकां भाव बांदपणान जिवंक बारीक कस जावचें ना. कुटाम म्हूण लेखून सर्गीचो बाप आमचो बापूय या कुटुंबाचो वडील, मोरी माय आमची कुटुंबाची वडील न्ही या आवय, जेजू आमचो भाव म्हूण आमी मानून घेतल्यार आमी सगळ्यांक सांगूंक शकतले हांव तूं म्हजो भाव आनी तूं म्हजी भयण, आनी आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकतले हांव एकामेकाक भाव बांदपणान मानूंक शकतले हांव. पूण साबारपती कितें जाता गी म्हळ्यार आमी त्या कायना भाशेन जाता. कायनाची काणी तुमकां गोत्त आसा. थंयसर देवान ताका विचार केल्लो, तुजो भाव खंयसर आसा म्हूण विचारल्याक ताची जाप कितें जावन आसली, हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवाली गी. आज म्हाका आनी तुका देव तेंचो सवाल विचारता, तुजो भाव आनी तुजी भयण खंयसर आसा, म्हजी आनी तुजी जाप कितें. तीच कायनाची जाप गी, या हांव सांगूंक शकता म्हजी भाव म्हजी भयणी हांगासर आसा म्हणून, म्हज्या लागींच आसा म्हणून हांव सांगूंक शकता गी. मगाचे न्हू, जर तर आमी भावा भयणी भशेन जिये तर पयल्यान पयलें आमी एकामेकाची वळख धरूंक जाय. पळया उत्पत्ती पुस्तकांत थंयसर आमी जुजे विशयांत आयकता. जुजेन आपल्या भावाची सदांच वळख धरली, पूण ताच्या भावानी जुजेची वळख धरली ना. देखूनच ताच्या भावांक कश्टले दग दिले, आखरेक ताका विकून सोडलो. पूण त्या परिस्थितींत जुजेन आपल्या भावांची वळख धरची सांडूंक ना. देखून आमच्या सालत्या जिणेन जियेत आसतना आमी एकामेकाची वळख धरया, एकामेकाक भाव आनी भयण म्हणून आमी वळखून घेवया, आनी आमची देणी आमची तालंतां एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरया. कित्याक कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12:7 आमकां म्हणटा, जी देणी आमकां दिल्यात ती आमचे खातीर न्हय, हेरांच्या बरेपणा खातीर. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेन्ना आमी हेरांक म्हाका संबंदीत जाल्लो म्हूण मानून घेता, हेरांक म्हज्याच जिविताचो एक वांटो म्हूण मानून घेता गी, तवळ आमचे मदें कितेंच ताफावत आसचो ना. मातेवाक बरयल्या मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 5:45 थंयसर म्हणटा, सर्गीचो बाप बऱ्यांचेर आनी खोट्यांचेर आपलो सूर्य उदेसो करता, पातक्यांचेर आनी भाग्यवंतांचेर आपलो पावस ओतता. जर तर देवाक भेदभाव ना तर म्हज्या भावा आनी भयणी मदें भेदभाव करूंक हांव आनी तूं कोण. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज हे विशय नियाळ करता आसतना ह्याच स्पिरितान आमी जियेवया, आनी अशें हांगासर ह्या संवसारांत भाव बांदवपणाची जिणी जियोंक शकतले हांव. आमी एकामेकाक सांगूंक शकतले हांव तूं म्हजो भाव, तूं म्हजी भयण. तर हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. गीत नंबर 20. मगाच्यानो उबी रावनो आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमानता देवाक, सरपतेदार बापाक, सर्गांनी पितमीच्या रसणारा आमच्या सम्या सपवित्रात्म्यारी गर्भे समावलो पदवेदार बापा, संसारभर विस्तारलेल्या पोवी सभेक एक ओट कुटाम म्हूण लेखून तुवें दिल्ल्या जन्माये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचें आत्मीक जिवीत सोर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणाजायशें कर म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळोक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमच्या कुटुंबांतावन विंचून काडलेल्या धर्मीक भावा भयणींनी
तांच्या बेसान विश्वासी आनी थीर रावंक आनी तुझे मिसांव मोगान आनी व्हड असक्तीन करूंक पवित्र आत्म्याच्या धेन्यांनी भरमन मागता बाळक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. कुटुंबा जिवितांक वेंग मारिल्ल्या सुमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वादमन समाधान सोसणीकाय मोग दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण भोळेपण आनी संतोष म्हणली फळां जोडून कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भरमन मागता बाळक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. एकामेकाक हाताक हात दिवन बाळक जेजूक मान करूंक आदार लाभयिल्ल्या सोमेस्त दानींनी हिताचिंतकांनी स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सोमेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवंत क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या सोमेस्त भाव भयणींक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणेन दादोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा आमी तुका भेटलेली मागणी ध्यान मांडून घे आनी तुजे कशा प्रमाणे दर ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या मारी फात. म्हज्या भावा भयणीनो मोशे आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मांडता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवा सरेस्वर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार म्हणून आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोणी तेसो आनी आमच्या फायद्या सो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवणेचे सासणीक योचन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पजांचो उस्माड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो.
ताचे अमरपण पसरलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंते तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खास्य परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी ससनीक खरेराचें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो तुझ्या अनंतभरीतपणा जिवंतपणाचो आनी सर्गा सोडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळेवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तेचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बागेवन आमकां मरयेच्या तुज्या बागेवन देवदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंसून काडल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार
आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींची आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तांक मैप पासून तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे गोश्टी स्वर्गांत जातात तशी संवसारांत रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन आनी सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक खोटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. माया मग सगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
पण नंबर 14 गीत नंबर 30 आणि 4.
प्रार्थुया. पृथ्वीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी देबी मोडची मंतवे येवशिले. हे तुझ्या मोगाचे येवच्याने पासोत हो दिन वाचने सुयोजन संभ्रमून जेजूच्या नावान आटपलेली तुझी सोडवून सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागताव. जेजूचे नाव घेवन या संवसारांचे आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नाव विश्वासपणान जियोन उसारून सरकार तुका ससनाक वाखणून आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिताव. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. दयकन बसात. आज जेजू बाळकाच्या परबेचो दुसरो दीस. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. जेजू बाळक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक सर बेसांवांनी बरोवन दी. तशेंच ताच्या कुरपेची झर तुमच्या घरांत आनी तुमच्या घरांत वस्ती करच्या सर्वांचेर देवोन दी म्हणून आमी मागताव. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप अश्विन डिसोजा. प्रस्तुत मुंबई मीरा रोडांत ते वस्ती करतात आनी सहाय्यक मीरा रोड फिरगजीचे सहाय्यक विगार ते जावन आसात. ह्या वर्सा आमकां कार्मेलिताक कर्नाटक गोंय प्रांताच्या कार्मेलितांक 7 जण नवे याजक लाभले. ह्या 7 जाणां पैकी 6 जण आज आल्तारीर हे मिसाचे बलिदान तांणी भेटोवन आसात. आल्तारीराच्या पैकी उजव्याक आसा, आल्तारीच्या उजव्याक आसा जोशी सिद्धकट्टे, सर्वांक ताजी वळख आसा म्हणून पाती येता. आनी उरले सर्व याजक 6 जण याजक हांगासर आसात. एकलो याजक मीस पेटोवन तो परत मुंबई पाटी गेला. त्या देखून 6 जण याजक आज वेजीचेर सोंपतात. आमी ह्या सर्व नवे याजकांक बरें मागताव. तुमच्या याजकी जिवितांत आनी याजकी मिसावांत जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां आमी तुमचे वयर मागताव. सर्व बरें तुमकां मागताव सर नवे याजकांक. जर तर आयचे हे मीस तुमी टीव्हीर पळयतात तर वा युट्यूबर पळयतात तर तुमच्याय मनांत तो एक किडो उपजाता तर हांवें याजक जाय खंडीत जावन आमी तुमकां स्विकार करता. जर तर तुमच्या भुरग्यांनी आमकां एक याजक जाय म्हणून तुमच्या लागीं सांगल्यार आडय नाकात. तांकां देवाच्या सेवेक इगर्ज मातेच्या सेवेक ओपून दिया खंडीत जावन संतोशान ते आसतले. आनी तुमकांय तुमची भुरगीं एक याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग पळोवंक तुमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागता. आयच्या ह्या मिसाक भोव मधुर ताळ्यान गायन केलां. कॉयर जावन आसा बाजाल फिरगजीचें कॉयर. सैमन बाजाल आनी सर्व बाजाल फिरगजीच्या कॉयराच्या संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां सर्वांक तुमच्या ताळ्यान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार बऱ्या रितीन आनी भक्तीपणान पात्र घेवंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमी आमकां कुमो केल्या. सर्वांक तुमकां देव बरें करूं. परत तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आतां सर्व आमी उबे रावया आनी जेजू बाळकाचे अर्गन मागणें आतां आमी म्हणुया. एक घडीभर मौन रावया, दोळे आमच्या धांपया. बाळका जेजून आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा. सर्व अजापां सर बरेंपण आमच्या उडासाक आमी हाडया आनी त्या बाळका जेजूक काळजांत तावन आमी अर्गां दिवया. उपकारी काळजान सांगात आमी म्हणया. ए बो उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडताव. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या जपांच्या इमाजी मारिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत
आणि तुझी कळनातली दैविक मजत सोडून दीत संस्तुती आणि महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आता मिसाचो आशीर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. संभ्रामिक आशीर्वादाक तुमची तकली बघया. सर्वेस्पोर तुमका आशीर्वाद देव आणि सांभाळू. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमका मोयपासन आनी काकुळतेन वागो. दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आणि आपली शांती तुमका दिव. आणि सर्वदा देवाचो बापाचो आणि पुताचो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सगळे सदा आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडटा. देवाचे वडुकार. बाळका जेजू नमन करता तुका बेसवा तुजी दी सदांच आमकां. बाळका जेजू नमन करता तुका बेसवा तुजी दी सदांच आमकां. करमेल गुड्यान परजळच्या बाळका जेजू. करमेल गुड्यान परजळच्या बाळका जेजू. तुका करता प्रणाम म्हजो. तुका करता प्रणाम म्हजो. बाळका जेजू नमन करता तुका. बाळका जेजू नमन करता तुका. स्वार्थाचे काळीज निस्वार जाले. स्वार्थाचे काळीज निस्वार जाले. जिणयेंतले सरकश्ट पयसरले. जिणयेंतले सरकश्ट पयसरले. आनंदाचो वाळो वाळोंक लागलो. आनंदाचो वाळो वाळोंक लागलो. शांती समाधान म्हाका मेळ्ळें. शांती समाधान म्हाका मेळ्ळें. बाळका जेजू नमन करता तुका बेसवा तुजी दी सदांच आमकां. बाळका जेजू नमन करता तुका बेसवा तुजी दी सदांच आमकां. करमेल गुड्यान परजळच्या बाळका जेजू. करमेल गुड्यान परजळच्या बाळका जेजू. तुका करता प्रणाम म्हजो. तुका करता प्रणाम म्हजो. बाळका जेजू नमन करता तुका. पुत्रा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दिव आमकां. बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.